मुरगांव बंदर प्राधिकरणान बायणां अप रॅम्पार घातिल्ली गेट काडपाची मागणी करीत लोक परतून रस्त्यार देवले। मुरगांव बंदर प्राधिकरणान बायणां घातिल्ली गेट काडून उडोवपाचें निवेदन नगरसेवक दीपक नायकान उपजिल्लोधिकाऱ्याक दिलें। वास्को रवींद्र भवन ते मुरगांव बंदर प्राधिकरणा मेरेन नव्यानूच उक्तावण केल्ल्या उड्डाण पुलां उपरांत मुरगांव बंदर प्राधिकरणान रस्त्यार गेट घातिल्ली। ताका लागून फुडारात हो रस्तो येरादारी खातीर बंद करतले काय म्हणून लोकांच्या मनात दुबाव निर्माण जाल्लो। एका म्हयन्या आदीं मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर आनी थळाव्यांनी मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाची भेट घेतिल्ली। त्या वेळार ही गेट एमपीएच्या सुरक्षे खातीर घातला म्हणून अध्यक्षान सांगिल्लें। नगरपालिकेन ही गेट काडपाक एमपीएक नोटीस धाडची, एका सप्तकात ही गेट काडून उडोवची, एमपीएची दादागिरी खपोवन घेवचे ना अशें तिडकल्ल्या लोकांचें म्हणणें। आमी मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिलें की हांगा गेट घालता खंय तरी एमपीडी बंद करतले, कित्याक एमपीडीची संवय आसा, एमपीडी सदांच करीत आयिल्ली आसा, ग्राउंड जावं कितें जावं। आमी परत एमपीडी चेअरमॅना कडेन गेले आमदाराक घेवन, त्या वेळार तेणें कितें सांगलें आमी ते बंद करचे ना। आमी एमपीडी चेअरमॅनाक कितें सांगलें, तूं एक पब्लीक स्टेटमेंट कर की गेट बंद जावची ना, हे जावची ना म्हणून, पूण तो एमपीडीचो चेअरमॅन कांयच आयकपाक रेडी ना। तो म्हणटा सेक्युरिटी रिजन, आमी सगळे आयज बीच रवींद्र भवनाक लोकांक येवपाक सोयीस्कर आहा, मांगरान ट्रॅफिक जाम जाता, पूण एमपीडी म्युन्सिपाल्टीचें परमिशन न घेता, डेप्युटी कलेक्टराचे पीडीआचे परमिशन घेनासतना फाटल्यान ही वॉल बांदता। हांगा जर बायणां रवींद्र भवना कडल्यान ताबडतोब ही गेट काडची, ही वॉल मोडची म्हणून आमी डेप्युटी कलेक्टराक दीपकान निवेदन केलां, ती दिता। येणाऱ्या शुक्रवार पर्यंत ही गेट काडची। म्युन्सिपाल्टीक सांगता आमी नगराध्यक्ष आनी सीओ की तेंच्यांनी हांकां नोटीस धाडची, नाल्यार म्युन्सिपाल्टी कोणी एक वीट लायल्यार नोटीस धाडटा, म्युन्सिपल इंजिनियर वयता डिमोलिशनाक। मग हे कित्याक रावला? आमचो आरोप आसा की म्युन्सिपाल्टीन एमपीडी कडेन कितें केलां काय कितें सेटींग म्हणून दवरला काय कितें म्हणून। आयज जवळ जवळ एक म्हयनो जालो जाल्यार म्युन्सिपाल्टीन कांयच एक्शन घेवंक ना, डेप्युटी कलेक्टरान कांयच एक्शन घेवंक ना म्हणून आयज आमी एक मेमोरंडम दिवपाक गेल्ले आसा आनी आमी अल्टिमेशन दिल्लेलें आसा हेचेर 8 दिसां भितर समज ते एक्शन घेयना जाल्यार फुडल्या विकान आमी हांगा स्वता हांगा बायणां कडल्यान मोडटले। तुमी लॉ एंड ऑर्डर आमच्या हातीन घेवंक दिवं नाका, तुमकां रिक्वेस्ट करता। म्हाका पूर्ण विश्वास आहा आमच्या सरकाराचेर, आमच्या चीफ मिनिस्टराचेर, आमच्या तिनूय आमदारांचेर की ते 100% हांगा ऑथॉरिटींक सांगतले एक्शन घेवपाक लागून। सगळे हांगासर जमले, आमच्या बरोबर आमची महिला सुद्धा आसा, सगळे बरे जाल्लेले आसा, इनॉग्रेशन बी बरे जाले, सगळे बरे जाले। दुसरे दिसा ही गेट आनी ही वॉल घातली, खरंच आमच्या महिलांक कळून येयले की हे जालां ते रॉंग जाल्लेले आसा। आनी आतां आमचे जे वॉर्ड कावन्सिलरान सांगलां जर 8 दिसां भितर हे जायना न्हू, हे मोडिनात जाल्यार आमी सगळीं बायलां तेंच्या बरोबर येतली आनी हे मोडून उडयतली, हें हांव सांगूंक सोदतां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।